justice. We want justice. Amkan zai, amkan zai. Nari nyay, amkan zai. Amkan zai, amkan zai. Nari nyay, amkan zai. Amkan zai, amkan zai. Nari nyay, amkan zai. We want justice. 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 Amkan zai, amkan zai. Nari nyay, amkan zai. आमचं सरकार एक नारो घालता, स्लोगन दिता आमकां. एक आसा सरकार तुमच्या दारी. म्हाका दिसना सरकार आमच्या दारी पावता कसो. आमी वयचे पडटा सरकाराच्या दारी. सेकंड स्लोगन आसा हर हर गर्ल जल म्हणून. जल ना नल आसा जल ना. ओके. सेकंड इज व्हेरी नायस स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढाओ. ताचेर आमी एक बरो दिसता आयकूंक तो स्लोगन. बट तो कांयच फायद्याचो ना. जेन्ना आमची लेडीज भायर सरता तेन्ना आमकां इतली सुरक्षीत ना ती बायलां आमची की तांकां केन्ना घरा पावतली. सेफ्टी आसा काय ना ती. क्रायम रेट इतली वाडिल्ली आसा की आमी नको आमचे हें कितें रायझींग क्रायम कमी जातली का हें जातलें पळय तें. हांव म्हणटा आमच्या सरकाराक विचारता आमकां तर पुलिसां कडेन जर रक्षा ना, खंय तर क्रायम जाता आनी पुलिसां कडेन जर आमकां रक्षा ना जाल्यार आमी बायलांनी खंय वचपाचें. So one most important thing is that we have to get the confidence from the police and especially from the women police. That is either Pink Force or Women Police Station or Women Commission. We have to get the confidence and that's how the women will come out. नाल्यार बायलो बावडे घुटून भितर मरतल्यो मरे. ना म्हणून म्हारगाई आसा सांगता म्हणल्यार इलेक्ट्रिसिटीच्या बिलाचेर आयज. इलेक्ट्रिसिटी इतना बढ़ गया है कि एक नॉर्मल इंसान, एक साधारण सी औरत जो है तेका घर चलोवपाचो इतलो त्रास जाता जाणा तेका सांबाळपाक जायना. ओके. हे आसा म्हारगायेचो लेवल आनी हे आसा आमचो सरकार जे हे म्हारगायेन आमी झुजता. इट इज नॉट ओनली मी. ये माझे आवाज ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ. मेरे जैसे जो बहुत सारी औरतें हैं जो अपने घर संसार चला रहे हैं, जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे, ये ते सगळे बायलांचे आवाज जावन हांव उलयतां की आमी त्रास काडटा. Mahilas for gathering together here with one word from President Pratiksha. Yes. And this is one reason that we have gathered here, and I want the government to hear that we ladies are struggling. With some of them I see who have got education still do not get good jobs. Why? To get a good job, they have to try to please an interviewer. Is that right? You see some ladies who are raped, minors who are raped. Has the government opened a counseling center for them? Is there any solution for these girls and the ladies who are raped, molested? This is my concern. At least I request the government to open an educational institute, provide free education. You cannot provide jobs for our ladies who have passed off from the Goa University Board. What will you provide jobs for ladies and girls who will pass from other universities which you are planning to bring to Goa? आमकां न्याय मागपाक, न्यायाधीन जो अन्याय जाता तेजे विरुद्ध न्याय मागपाक आमकां रस्त्यार येवचें पडटा. बायलां आयज सेफ्टी ना. बायल सकाळी जर भुरग्यां खंय कामाक गेल्लें आसा जाल्यार ते रातचे परत येतले हें गॅरंटी नासता. बायल जर कामाक गेल्ली आसा ती खबर ना की सेफ्टी घरा येतली हें कळना. आयज हे दुर्भाग्य आमचें आहा की आमकां रस्त्यार येवचें पडटा की आमकां बायलांचेर अन्याय जाता तो हें करपाक. ह्यो सगळो मुद्दो घेवन आसतना हांव म्हणटा इन्फ्लेशन जावं, दरवाड जावं, विमन वायलन्स आसूं, विमन सेफ्टी आनी जॉब एम्प्लॉयमेंट ह्या सगळ्या खातीर आमी आज मागणी करता की आमकां 33% रिझर्वेशन इम्प्लिमेंटेशन करून सरकारान हांगा हाडपाची गरज आसा. आमी पयला ह्यो जो बिल आसलो 1996 सालान भाई खलपान हाडलेलो, टेबल केल्लो, तो मांडलेलो पार्लिमेंटान. पण तेन्ना पासून इट इज ऑलवेज डिबेटेबल. डिबेट करून सरकार जाता घडटा ना करून असं उरला. आनी आता ह्या सरकारान जाली 1 वर्ष सांगले की ह्यो आता आमी अंमलात हाडटा म्हणजे इम्प्लिमेंट करता. पण ते फक्त आय वॉश आसा. तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन सेन्सस करपाचे, जनगणना आमी जी म्हणटा ती तेंच्यांनी करपाची, डिलिमिटेशन करपाचे. आणि ह्या येता त्या 2027 इलेक्शनान आमी 33% रिझर्वेशनाची मागणी करता. कित्याक गरज आसा. आयज महिला सगळ्या फिल्डान एक्सपर्ट्स आसा. तुम्ही पळया खंयचेय फील्ड, इंजिनियरिंग, हेल्थ, ओके, मेडिकल, मागीर एरोनॉटिक्स, रोबोटिक्स, एआय, खंयच्या फिल्डान महिला ना. पण हांगाच तांकां भागीदारी कित्याक दिना?
आमचे जर इझी अर्ली बेटर गव्हर्नन्स करतली, आमचे जर इझी गव्हर्नन्स करतले, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन करतली जाल्यार महिलांची गरज आसा आयज पार्लमेंटान आणि महिलांची गरज आसा आयज असेंब्लीन. We want justice. We want justice. We want justice. एक दो बीजेपी को फेंक दो. एक दो बीजेपी को फेंक दो.